Dr. Rufin Montero for helping to get all these eminent doctors amongst us. Doctor, thank you very much. I thank Dr. Salkar, Dr. Salkar, for coming over here, and besides giving his time, आमका आयज मोलादीक उतरां सांगून what it's always said, prevention is better than cure. What he has said is diet, exercise, and the third thing I would also like to include is the sleep. Proper 7 to 8 hours sleep is very important for a healthy body. Doctor, thank you very much. आमच्या वॉर्ड मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा तेणी पॅम्पलेटां वांटून घराघरांनी सगळ्या लोकांक पर्वेच्या लोकांक आनी गिरीच्या वॉर्ड मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा तेणी गिरीचो लोक हांगा येयल्लो आहा सगळ्या गिरीच्या सरपंचाक आनी वॉर्ड मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आमच्या क्लिनिकाच्या स्टाफाक सगळे आमच्या एकनाथ एंड द अदर स्टाफ फॉर हेल्पिंग अस टुडे. थँक इन अ स्पेशल वे आमचो प्रदीप मोरजकर खंयच्या वखदार ताका फोन मारलो मातशें इलें 2 उतरां कंपेरींग कर म्हटल्यार केन्नाच ना म्हणिना देव बरें करूं म्हणटा आमचो प्रेस एंड मिडिया ऑलवेज बींग देर टू कवर ऑल आर इव्हेंट्स आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पोरणाचे आनी गिरीचे लोक जे हांगा हाजीर आसात तुमकां लागून आमचो कॅम्प जाता. सो एज डॉक्टर हॅज सेड प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो आम्ही हो डॉक्टर कॅम्प हांगा पडलो नाल्यार कहलो एवरी 3 months 4 months आमी घडोवन हाडटात आनी हो 10th कॅम्प फॉर आवर पीपल ऑफ पार्रा स्पेशली. सो वी वॉन्ट पीपल ऑफ पार्रा टू बी हेल्थी एंड हॅपी. हेल्थ इज वेल्थ तुजे कडेन कितलेय पयशे आहा आनी हेल्थ ना जाल्यार इट मेक्स नो मिनींग. So early detection, as doctor has said, is better. We don't. Our body shows us the initial signs, but we tend to, in our daily routine, we tend to ignore. Don't ignore anything. Our doctors are there always. आमच्या क्लिनिकान हांगा डॉक्टर असतात एवरी डे. सो हेचे सगळ्याचे लाभ घेवचे. बाबा लोक कॅम्प घडोवन हाडलो म्हणून आनी तेन्ना हांव ताका मेळपाक गेलो तेन्ना सांगलें की कॅम्प आमकां करया म्हणून आनी दर वर्सा आमी कांय ना म्हणजे एक तरी कॅम्प आमी मायकल बाबा खातीर करतात. पण स्पेशालिटी कशी आहे ह्या कॅम्पाची, दीस इज नॉट लायक जी टॉनिका घेतली आनी घरा घेतली. हांगा सगळे एक्सपर्ट आयिल्ले आहा. ECG आसा, एक्सरे म्हणजे ब्लड टेस्ट सगळे करतले आनी तांकां कडेन खरंच गरज आहा. तांकां आमी स्पेशल एक व्हेरी कन्सेशनल रेट्स 1500 रुपया फॉर बायलां खातीर आनी 1000 रुपया दादल्यां खातीर कॅन्सराचे स्पेसिफीक टेस्ट आमी दवरलेले आहा विच इज पार्टली स्पॉन्सर्ड बाय गोवा कॅन्सर सोसायटी आनी मणिपाल हॉस्पिटल. म्हणून ती सवाय भितर करूया. ते 5-6 हजार ताका पडटा टेस्ट करपाक, पण ते आमी 1,500 करतात. खुबशे बायलांनी हांगा येतात जी हातून आसा जी सेल्फ हेल्प ग्रुपाची खुबशे बायलांनी ताजो हेल्प घेतिल्ली आसा. पण ते दर वर्सा करपाची गरज आसा. लोक कितें करतात आतां आयलो दोतोर सरकारान पयलो आपल्याक आपूण बरो म्हणजे फुडें तो परमनंट ताका कांयच जावचें ना अशें ताका दिसता. बॉडी इज अ डायनेमिक. आयज तुका ना पूण फाल्यां जावचें ना अशें कांय ना. सो एवरी इयरली तुमी वाडदिवस कसो साजरो करतात तसो त्या प्रमाणे ते पयले सगळे तुमी एक्चुअली इन्व्हेस्टिगेशन करून आपल्या सगळ्या फॅमिलीचेर घालत जाल्यार ताजो चड फायदो जाता. आनी एज अ कॅन्सर सर्जन हांव तुमकां एकूच सांगूं शकता की देर आर 3 बुलेट्स, मॅजीक बुलेट्स फॉर अ हेल्थी लायफ. वन इज यू शूड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, अल्कोहोल, ड्रग्स. ही सामकी इम्पॉर्टंट पयली. तूं सगळ्यांक हें करतलो आनी मागीर म्हणटलो आपल्याक कॅन्सर जावचो ना म्हूण देवा कडेन मागतलो देव पावचो ना तुका. सो पयलीं तुवें स्वताक कश्ट करूंक जाय आनी हें सगळें अवॉयड करपाक. दुसरें तुजी डायट हॅज टू बी व्हेरी हेल्थी. लॉट ऑफ व्हेजिटेबल एज फार एज पॉसिबल. रेड मीट, मांस खावपाचें बंद करा बिकॉज दॅट इज द 100% डेफिशियन्सी. लोक हांगा फॉर्मिनाचे लावन भोव मारता. मांस खाल्ल्यार चड कॅन्सर जावंक शकता फॉर्मिना पेक्षा. तरी आसतना सगळे फॉर्मिनाचे फाटकून लावले. सो मांस खावपाचें बंद करा, सिगरेट व्हरपाचें बंद करा, सोरो पिवपाचें बंद करा. ते कोणूच उलोवपाक तयार ना कित्याक ते सगळ्यांक जाय. उमेदीन सामकें म्हणजे ते बाबा सिगरेट व्हरपाचें म्हणजे फॉर्मेलिन बंद करा. पूण सो इट इज इम्पॉर्टंट जे तुमच्या हातान तरी आसा डेली ते तरी बंद करा. आनी लास्ट थिंग इज एक्सरसाइज. गुड फिजीक तुज्या सारकें मेंटेन करपाक वॉकिंग, योगा, swimming, cycling, anything you can do and maintain your health well. As far as possible, lot of vegetables, fruits and all. हे सगळे केले जाल्यार तुम्ही हेल्दी राहू शकता.